नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया खापी फ्राय। ह्यो हांवें खापी उजरोवन बरे उदकान धुवन घेतल्या। चवी पुरते मीठ घालुया, मिक्स करून घेता, खापींक मीठ लावन घेता, अर्धो चमचो हळदीची पावडर घालता, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, 1 चमचो चिचेचे उदक घालता, मिक्स करून घेऊया आणि हो मसालो खापींक लावून घेऊया। खापींक लावपाक हे हांवें तांदळाचें पीठ घेतला, मातशें मोठे दळून हाडला। हाज्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार रवो घेतल्यार जाता। खापींक अशें दोन्ही वाटल्यान पीठ लावन घेवपाक जाय। पिठाच्या जाग्यार तुम्ही रवो वापरल्यार जाता। खापींक हांवें पीठ लावन घेतले। आता आमी फ्राय करपाक घेवया। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, तातूंत हांवें तेल घातलां। तेल बरें तापपाक दिवपाक जाय। तेल तापल्या नंतर गॅसाची फ्लेम मिडियम करपाक जाय। तातूंत हांव नुस्तें घालता, खापी घालता। खापी हांव परतून घेता। अश्यो दोन्ही वाटल्यान बऱ्यो फ्राय करून घेवपाक जाय। खापी तळटा आसतना खूब कडक करपाक जायना, मातशें मोवश्यो दवरपाक जाय। खूब कडक केले जाल्यार तातूंतले कांटे लागता। खापी दोन्ही वाटल्यान बऱ्यो फ्राय करून जाल्यो। आता हांव काडून घेता। पळयात, तांदळाचें पीठ लावन खापी फ्राय केल्या। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।